गोय विद्यापीठात मार्च महिन्यात नोकर भरती झाली, पूण ही नोकर भरती चुकीचे पद्धतीन जाल्या। तातूंत कसलेच नेम पाळी नासतना नव्या उमेदवारांक भरती केल्यात असो बोवाळ जाल्लो। ताचेर उजवाड घालपाक आयज गोय प्रदेश टीएमसीन पत्रकार परिशद घेतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी ह्या विशयात लक्ष घालचे तृणमुलान मागला। पळयात पुराय बातमी। राज्यात वचत थंय भ्रष्टाचार पळोवपाक मेळटा, पूण शिक्षणीक क्षेत्रांतय भ्रष्टाचाराची पाळामोळा पातळली जाल्यार फुडले पिळगेक कोणाची देख दिवपाची। गोय विद्यापीठात जाल्ले नोकर भरतेत पयलींच्या कामगारांक काडून नवे उमेदवार घेतल्यात। हो पयलींच्या कामगारांचेर जाल्लो अन्याय। गोय विद्यापीठान हाचेर स्पश्टीकरण दिवचे अशें टीएमसीचो जोड संयोजक समीर वळवयकरान मागले। आयकात ताका। आमी फाटल्या दिसांनी काही वृत्तमानपत्रांचेर जे आमचे लोकल न्यूजपेपर आसा तांचेर एक काही न्यूज आयले। गोवा युनिव्हर्सिटीच्या रिक्रुटमेंट जे तांच्यांनी जो प्रोसेस केल्लो LDC पोस्ट MTS पोस्ट ह्या संदर्भात जो न्यूज आयलो की गोवा युनिव्हर्सिटीन जो प्रोसेस फॉलो केलो रिक्रुटमेंटाचो तो अत्यंत चुकीच्या पद्दतीन रिक्रुटमेंट केल्लो आसा आनी तेज्या नंतर सर्वत्र म्हणजे गोंयकारां मदीं एक चर्चा सुरू जाली की गोवा युनिव्हर्सिटी ही आमची प्रेस्टिजियस युनिव्हर्सिटी, म्हणजे आमची सर्वोच्च स्थान एज्युकेशन फिल्डान आसलेली संस्था। आता ह्या संस्थे बाबतीन जर अशा प्रकारचे तर न्यूज येवपाक लागले जाल्यार खंय तरी एक वेगळो संदेश बाकीच्या युनिव्हर्सिटींक वयतलो, बाकीच्या संस्थेक वयतलो, हो खंय तरी भंय निर्माण जालो। गोवा युनिव्हर्सिटीन जे आज तांच्यांनी रिक्रुटमेंट केल्लें आसा LDC आनी MTS, थंय ऑलरेडी MTS जे पिवन आसले जवळ जवळ खूबशे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसाचेर आसले। दे वर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी थंय ते जवळ जवळ 6 वर्सां 7 वर्सां 8 वर्सां जाल्यार काही जाण काम करताले, पूण आज तांकां कामा वयल्यान काडलेलें आसा। हो तेंचे सरासर अन्याय जाल्लो आसा, कारण ते आज खंय वयतले? ज्या संस्थेन तेंच्यांनी इतकी वर्सां काम केली त्या संस्थेन तांकां अचानक आज काडले आनी काडपाचें कारण कितें की नवे पोस्ट घेतले। हे म्हाका दिसता खंय तरी अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा, कारण तेंचेर अन्याय जाल्लो आसा। तांकां सरकारान न्याय दिवपाची गरज आसा। हांव सरकारा कडेन मागता, कारण गोवा युनिव्हर्सिटी जरी एक इंडिपेंडंट बॉडी जाली ताजे काही नॉर्म्स जे आसा ते गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडरूच येता, कारण ज्या वेळार रिक्रुटमेंट करता खंयच्याय पोस्टाक, खास करून नॉन टिचींग स्टाफ, ताजें जे परमिशन लागता पोस्टांक घेवपाचें ते आमचे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हायर एज्युकेशनाच्या अंतर्गत तांकां मेळटा। सो खंय तरी गोवा गव्हर्मेंटाचो थंय खंय तरी कंट्रोल हो आसताच। त्या खातीर आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो एज्युकेशन मिनिस्टरूय आसा तांणी हेतून लक्ष घालपाची गरज आसा, कारण खंय तरी बातम्यांनी आमी पळयलां की अशी बातमी येयल्यो की त्या वेळार खंय तरी सांकळेचे आनी फोंडेचे कॅन्डिडेटांक सिलेक्शन करून तांकां घेतले अशी खंय तरी बातमी येयल्ली, आनी ताका जबाबदार कोण मागीर? तर त्या खातीर गोवा गव्हर्मेंटान हाजेर सविस्तर चवकशी नेमपाची गरज आसा। आमी गोवा TMC मागता गोवा गव्हर्मेंटा कडेन, आनी कन्सर्न जो एज्युकेशन सेक्रेटरी आसा ताजे कडेन मागता की तांच्यांनी तुरंत हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करचें, आनी खास करून जे गोवा युनिव्हर्सिटीन ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टाचेर MTS स्टाफ आसलो, म्हणजे तांच्यांनी पयलीं इतकी वर्सां, काही जाणांनी 6 वर्सां, काही जाणांनी 7 वर्सां, काही जाणांनी 8 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम केल्लें आसा, आज तांकां कुशीक दवरल्या आनी नवो स्टाफ जॉइन केला। तांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा, कारण ते गेली कित्येक वर्सां जाली थंय काम करता, तेंची फॅमिली आसा, आज तांकां जॉबा शिवाय तांकां दवरलेले आसा। हो तेंचेर खरो मोठो अन्याय आसा। सो गोवा TMC आमी मागता आजच्या ह्या प्रेस माध्यमांच्यान की पयले तांकां न्याय दिवचो। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी।